हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज न्ही व्हिडिओ जो आसा पळय तो सामको गडबडीन स्टार्ट केला. कित्याक की सकाळची जाल्यार आतां 10 जावपाक येयली, 5 मिनटां आसा. आणि आता तुमच्या माइंडाने असं थॉट येयलो आसतलो की आयज परत हे रेडी जावन वता तरी खंय का म्हणून. तर आयज हांव रेडी जावन वता अमाशेक. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज अमास दीप अमावस्या और आषाढी अमास जाका म्हणटा पळय ती अमास. फाल्यांच्यान आमचो श्रावण जो आसा पळय तो स्टार्ट जातलो. सो अमाशेक वचपा लागून रेडी जाला. जे कोण म्हाजे रेग्युलर व्ह्युअर्स आसा जावं जे कोण पयलीं सान पळयता पळय न्ही तांकां सगळ्यांक खबर आसा की पयलीं न्ही हांव रेग्युलरली वयतालें अमाशेक. म्हळ्यार पयलीं म्हळ्यार आतां लग्न जावन बीन एक 4-5 म्हयने पयलीं सुद्दां न्ही हांव रेग्युलरली अशें गेलां अमाशेक, वयतालेंच. म्हळ्यार चुकयनाशिल्लें, वतालेंच. बट हालीं तेंपा अशें जालें की कितें ना कितें रिजन जालें, वचपा मेळूना. मागीर म्हटल्यार हो नाशिल्लो, गाडी ना सारकी ना जाली, पावस हे ते करून कितें ना कितें रिजन धरून न्ही अमाशेक वचपा मेळूच ना. तर आयज दीप अमावस्या न्ही म्हण हेका म्हटलें या अशें म्हणून. एक्चुली काल सांजचो वचपाचो प्लॅन आशिल्लो आमचो. काल सांजची 3:45 समथींग अशी कितें तरी अमास स्टार्ट जाल्ली न्हू तेन्ना. बट मागीर वचूं ना सांजची, पावस बी खूब पडटालो काल सांजचो. तर आतां म्हणलें चल या वचून येवया अशें म्हणून रातीच डिसायड केल्लें वचपाचें. तर आतां 10 जावपाक येयल्या आनी आयज संडे न्ही खूब रश आसतलो. तर जे कोणाक खबर ना जावं जे कोण नवे व्ह्युअर्स आसा न्ही तेंच्या खातीर सांगता. अमाशेक न्ही आमी हांगासर वता अस्नोटी न्ही कामाक्षीचें देवूळ आसा. म्हटल्यार अशें म्हणटात, म्हाका सारकें खबर ना, जी शिरोड्या कामाक्षी आसा पळय न्हू तेजेच कितें तरी अशें हांगासर बाल्ला देवूळ अशें म्हणटा, तेजेच रिलेटेड कितें तरी. सो त्या देवळान वता हांव. पयलीं लग्ना पयलीं थंय वतालें, शिरोड्या अमाशेक वतालें, न चुकता वतालें. म्हटल्यार अशें कॉलेजीक आसतना कॉलेज लेक्चर्स बंक करून वचप, कामां वता तेन्ना सकाळीं संक बी घरा कडल्यान भायर सरून अमाशेक वचून मागीर मडगांव वचप. अशें करून अमास चुकयनाशिल्ली. अमाशेची ओड जी आसा पळय न्हू ती पयलीं सान मां करताली, पयलीं म्हळ्यार मां लग्न जावच्या पयलींच्यान करताली अमास. सो ती ओड लागलेलीच आसा पयलीं सान म्हणटा तशी. सो मागीर हांगासर येतकीर अमाशेक वचप जायना जालें, कित्याक थंय इतले पयस शिरोड्या वचपाक पडटा न्ही अशें म्हणून. मागीर कळ्ळें की हांगाय बी अमास करता अशें म्हणून. सो मागीर हांगा वचपाक लागलें. तर तशेंच आयज अमाशेक वता. तर येवन रांदपाक बी जाय, कांय करूं ना. आनी आयज संडे न्ही देवळान बी गर्दी आसतली आनी मागीर न्ही म्हाका मार्केटान वचपाक जाय. इफ सपोज जर देवळान चड रश मेळना, एक 12 पयलीं जर आमचें जालें न्ही सगळें, जाल्यार मागीर डायरेक्टली न्ही मार्केटान वतलें आनी समती भाजी बिजी जें कितें जाय पळय तें घेवन वयतलें. सो हो रावला भायर गेलो ऑलरेडी. सो बोवाळ मारतलो. पावस नासतना या म्हणटालो म्हाका, पावस मातसो थांबला बायक घेवन वयता. थंय न्ही देवळा कडेन पार्किंगाक खूब प्रॉब्लम जाता कारीक. पार्किंग प्लॉट असो ना, अशें रस्त्याच्या सायडीन बी गाडयो लावपाच्यो. सो ताका लागून बायकच घेवन वयता. मोस्टली आमी बायकच घेवन वता. पण पावसा लागून कार घेवन वचपा आशिल्ली. मातसो पावस थांबला न्ही म्हणून बायकानच या म्हणलें. मागीर मार्केटानूय बीन गाडी घेवन त्रास जाता न्ही अशें म्हणून. सो मागीर येवन तुमचे कडेन उलयता सारकेंच. आतां वता हो बोवाळ मारतलो न्ही. मागीर मेळटा तुमकां देवळा कडेन पावलें की. चलात मेळया मागीर.
ये दालिम को क्या हुआ? ब्लैक कैसे हुआ? वो तो अच्छा है ना, वो ब्लैक कैसे हुआ? कैसा किलो दालिम? 160। अरे बाबा क्या आएगा? आणि पियाज बीट जस्ट नी घराकडे पावला 11:15 सुमार जाल्या. एक्चुअली देवळाचें काम जे आसा पळय न्हू तें बेगीन जालें. काम मिन्स देवाचें दर्शन बिर्शन जें आसा पळय न्हू तें घेवन चाललें आमचें रोखडेंच. आय थिंक आमी हांगच्यान कितल्या 10 सुमार गेल्ली न्ही. चड टायम लागना आमच्या हांगच्यान, एक 10 मिनटां सुमार लागता पावपाक. तर वयतना पावस बी लागना, मातशें वत अशें आशिल्लें. आनी जेन्ना आमी देवळान पावली पळय न्ही तेन्ना मागीर पावस येयलो. बरी मोठी एक न्ही पावसाची दडक येवन गेली. देवाचें दर्शन बिर्शन जालें. आमच्या फाटल्यान खूब गर्दी जाली. लायन जी आसा पळय न्हू सामकी, म्हटल्यार मंटप जो आसता पळय न्हू त्या मंटपांतल्यान भायर पावल्ली लायन. आनी मागीर पावस थांबलो, म्हळ्यार बारीक पडटालो पावस. रवो कसो पडटा पळय न्हू तसो पडटालो पावस. सो तेन्नाच आमी मागीर भायर सरली थंयच्या. हो या म्हणपाक लागलो, मार्केटान वचपाक जाय आशिल्लें न्ही अशें म्हणून. मागीर वाटेर म्हाका हो म्हणटालो घरा कडेन या गो, तूं साडी बी चेंज कर, कुर्ता बी घाल, मागीर या अशें म्हणून. साडी न्हेसून थंय सगळें भोंवपाक वाज न्ही मार्केटांक अशें म्हणून. हेका लागून पावस बी येयलो जाल्यार आनी त्रास पळय. मागीर हांवें हेका म्हणलें ना रे चल या, येयल्ली तसो न्ही परत घरा कडेन वच, परत मार्केटांक यो, तशें लागीं जाता न्ही त्या सायडीच्यान म्हणून. आनी थंय न्ही म्हाका म्हाजे एक सबस्क्रायबर मेळ्ळे. सो तेणें आमकां पळयलें खा आमी म्हळ्यार शॉपिंग करता ती. साडी न्हेसून न्ही एक हातीन साडी एक हातीन बॅग घेवन हांव हेवटेन तेवटेन भोंवतालें, हो बायक घेवन. सो सगळ्याक बायकान कोताय आनी हांगा गेयल्लें थंय गेयल्लें अशें करून. सो ते बाबडे ते सायडीच्यान पळोवन येयले आमकां. तेजें नांव प्रतीक्षा. ते म्हाजाचेच खंय, म्हटल्यार ते आमकां सांगताले. लास्ट टायम जेन्ना हांव रक्षू आनी हो बिचार गेल्लो पळय आमी, दांडेबाग बीच त्या सायडीन घर खंय तेजें. सो ते आमकां पळोवन येयले. आनी पावसा लागून मी मातशें गडबडीन शॉपिंग करतालें. सो ते येयले आमचे फुड्यान, मातशें उलयले बी आनी गेले. ते बी बाजारांक भाजी बिजी ते सगळेंच घेवपाक येयल्लें. आनी अशें करून सबस्क्रायबर बी मेळ्ळे न्ही. आनी मुद्दम जावन कोणी अशें करून फुड्यान येवन जाप दिलें न्ही बरें दिसता अशें. म्हळ्यार लोक अशें वळखता, आतां फुड्यान मेळ्ळे वळखतात एक जाप करता ती वेगळी. त्या सायडीच्यान पळोवन अशें करून मुद्दाम घुंवान येवन जाप करप म्हळ्यार बरें दिसता. थँक्यू प्रतीक्षा, तुका सो मच, तूं येवन मुद्दाम जावन जाप केलें म्हणून आमकां. सो मागीर जें कितें घेवपाचें आसलेलें तें सगळें घेतलें आनी येयलें. आतां 11:15 सुमार. सो आतां रांदपाक जाय. रांदपाक म्हळ्यार शीतूच करपाचें, बाकीचें सगळें आसा. म्हणल्यार पयर तुमकां दाखयल्ली पळय चिकन थाली केल्ली पळय न्हू तेन्ना ते चिकन शागोती आसा, चिकन सुक्का आसा, चिकन फ्राय मातशें सोंपलें. बाकीचें सगळें आसा तें आतां गरम करतलें आनी तेंच जेवतलें. आतां सांजे म्हळ्यार तें खावन सोंपोवन उडोवपाक जाय न्ही. आनी आयज दीप अमावस्या, सांजे म्हाका दिव्याची पुजा करपाक जाय. सो हांव वॅज जेवतलें. म्हळ्यार दाळ आसा कालची तेतूनच जेवतलें. आनी पळोवया कितें भाजी, म्हळ्यार एकल्या करपाक बेजार येता न्ही. पळोवया कशें कितें तें. भायर बी तुमी पळोवपाक शकता निव्वळ अशें आसा पळय. आनी आतां आमी म्हळ्यार सकाळच्यान उठलो तेन्नाच्यान पावस ना. इवन राती सुद्दां चड पावस पडना, मातसो पडलेलो. काल मातसो दिसभर भरपूर पावस पडला. सो मे बी श्रावण म्हयन्याच्यान आतां पावस येता जाल्यार पळोवया. वता रांदता, मेळटा तुमकां मागीर. टायम बी जालो आनी म्हाजें रांदून बी जालें. पेता सर. सो फ्रिजांनी तांतयां आशिल्लीं,
ती काढली भायर आनी बॉयल करपाक दवरल्या सद्या. म्हटल्यार हेका लागून मागीर खावपाक मेळना न्ही. आनी 3 आसा ती सांजे जर करतली म्हण दवरली जाल्यार ती तिनूय काय सोंपची ना. हो आतां एक खातलो आनी सांजे आमकां दोगांकय. सो ताका लागून ती हांवें बॉयल करपाक दवरल्या. ह्या वाटेन शीत जाता. ऑलमोस्ट जालें. 1-2 मिनटां शीत वाळून घेता. आनी बाकीचे परचेस सगळे आसा. हे पळय आतां असं गरम करून दवरला. चिकन सुक्का आनीक चिकन ग्रेवी शागोती केल्ली ती त्या दिसा. आतां हें सगळें आयच्या दिसाक सोंपोवपाक जाय. आनी अशें कितें जाता पळय न्हू तेन्ना आनी सामकें टेंशन येता माथ्यार की कितें करूं कितें नाका अशें म्हणून. म्हणल्यार आतां सोंपोवपाक जाय न्ही. प्रेशर येता. आतां दनपारचें इतलें खावपाचें रातचें इतलें खावपाचें नाल्यार भायर उडोवपाचें. आनी कितें आसा आतां भायर उडोवपाक बी बरें दिसना. मनाक लागता न्ही सारकें. पण कितें करतलें आतां जाता तितलें खातलें. जबरदस्ती काय ठुसोवपाक शकना न्ही अशें म्हणून. आनी एक्चुली आतां म्हटल्यार दीस इयर तरी बरें आसा की पयर केल्लें जें आमी आयज खावचो पळयता नाजाल्यार एवरी टायम अशें आसता की आयज करता आमी आनी आयजूच खावन आयजूच सोंपोवन उरलेलें भायर उडोवपाचें असलें बी जालें. लास्ट इयर काय तेच्या लास्ट इयर कितें तरी अशें क्रिस्पी बी केल्ली चिकन शागोती केल्ली. क्रिस्पी केल्लें चिकन फ्राय केल्लें. तुमकां सांगता सोंपना रातचें बसून खालें न्ही मागीर थोडें न्हू भायर उडयलें. आनी भायर जेन्ना पडटा पळय तेन्ना वायट दिसता. आनी कितें आसा हांव जेन्ना अशें कितें करता पळय न्हू तेन्ना नेबराक बी दिता. आतां पयलें रक्षूक आपूण हाडलेलें पळय आनी नाजाल्यार हरशीं हांव लास्ट इयर तेजे लास्ट अशें काय करतालें पळय न्हू चिकन बिकन. आनी हरशीं बसून हांव मोदी सुद्दां केन्ना बिरयानी बी केलें हांव नेबराक बी दितात. बट तुमकां कशें सांगूं आतां की म्हाजे कडेन कितें करता तेन्ना एक्स्ट्राच जाता. कमी कशेंच जायना बाबा कमी जालें अशें केन्नाच ना. सारकें जालें अशें बी सदांच एक्स्ट्राच जाता. आतां तुमी पळया चिकन शागोती बी केल्ली पयर खावन दोनी टायम आयज बीन उरलें पळय असली खबर. चल आतां आसूं तेका आनी आमी कितें करतली तर म्हाजें वेज जेवण जें आसा पळय तें गरम करता. हें नॉन वेजाचें काम जालें सगळें. गुड इवनिंग. दनपारां जेवली बीन आनी आतां जस्ट तुमकां मेळटा 5 मिनटां असो टायम मेळना. सामको बिजी गेलो दीस म्हटल्यार आतां जेवन बिवन न्ही सामकें बिजी हें जालें. कामाच सोंपना. कितलीं कामां केलीं तरी कामां जीं आसा पळय न्ही तीं सोंपच ना. तुमकां तर खबरच आसा सकाळीं मार्केटान गेल्ले न्ही सो ते भाजी बिजी हाडलेली ती सगळी जाग्याच्या जाग्यार दवरली. जस्ट न्ही आतां ग्रीन कोरिएंडर आनी ड्रमस्टीक आसा ते निवळ करून दवरुपाक जाय. बाकीचे सगळे फ्रुट्स भाजी हे ते सगळे दवरले. आनी ते टमाट बिमाट आतां बुरशे जाता न्ही ते धुवन बरें सुकोवपाक जाय. ते आनी सुकपाक घालपाक टायम ना म्हटलें आनी कपड्यान समतें पुसून काडलें. ग्रीन चिली बी तश्यो केल्यो धुल्यो देट बीट मोडले आनी समतें पुसून बिसून दवरल्यो. तर ही पळय हांगासर कोथमीर आसा निवळ करपाची आनी ड्रमस्टीक ह्यो 4 ड्रमस्टीक हाडलेल्यो. मागीर अशें श्राद्धा दिसा दाळ बी केली न्ही जाल्यार मागीर ड्रमस्टीक घालून दाळ करतले अशें म्हणून. ही आतां कोथमीर आनी ड्रमस्टीक जे आसा पळय न्हू निवळ करून घेता. हॉलानूच बसता फॅना वाऱ्यान मच्छर इरिटेट करता सारकें. सो कामाच सोंपना. कितलींय कामां केल्या खंयच्यान कामां येता म्हण कळना. सोंपत ना कामां. टायम बी पळयात पळया हो केन्ना येता तो. बेगीन येयले जाल्यार च्या करपाची नाजाल्यार कामानच दीस आयचो उडोवपाचो. तर हे न्ही हांगासर म्हाजें जालें सगळें निवळ करून. सो हे 2 डब्यांनी न्ही कोथमीर आसा. एक्चुली न्ही हांव हे एकूच डब्यान दवरिता कोथमीर. बट आयज कोथमिरेची चुडी जी आसा पळय ती मोठी आशिल्ली सो ताका लागून थोडीशी न्ही हितून घालून दवरलें. सो हो डबो पयलीं सोंपयतलें 1-2 दीस म्हणल्यार 1-2-3 फावटी यूज केले जाल्यार हो सोंपतलो मागीर हो. सो ह्या विकाक कोथमीर बी चड जाय न्ही अशी म्हणून मोठी चुडी चडल्या हांवें. 30 रुपया चुडी. इतलो भायर पावस पडटा हे पडटा म्हळ्यार कोथमीर जी आसा पळय ती सवायच जायना. आनी हे हांगासर ड्रमस्टीक जे आसा पळय न्हू ते हांवें निवळ करून दवरल्या. ह्या पळयात हांगासर. तर तुमकां हांवें सांगलें न्ही म्हटल्यार लास्ट टायम जेन्ना हांवें शेअर केल्लें पळय तुमच्या वांगडा टिप्स म्हळ्यार म्हाजे किचन टिप्स स्टोरेज फ्रिजान बी हांव वेजिटेबल कशें स्टोर करता ते. सो तेन्ना तुमकां म्हटलें न्ही नेक्स्ट टायम कितें करता तेन्ना दाखयता म्हणून. तर म्हटलें आयज हें दाखोवया अशें म्हणून. हांव कितें करता जाणा जेन्ना हे आमी ड्रमस्टीक हाडटा पळय न्ही शांग्यो जाका आमी म्हणटा मस्काच्यो शांग्यो त्यो हाडल्यो की ना रोखड्योच न्ही अशें करून तासतान दवरता. कुडके करता कितले लांब जाय तितले तासतान दवरता. सो तासून दवरले की ना अशें करून टिश्यू घालून धापून जर दवरलें न्ही तें बरें उरता. आनी ना जाल्यार तुमी जर ते अशें लांबचे लांब तशेंच दवरलें न्ही फ्रिजान काडून तेनी मातशें बावता आनी तेजे साली ज्यो आसा पळय ते येयना. सो हे भितरले हेजे सकट मागीर ते न्ही येता साल्यो काडपाक गेले जाल्यार निवळ करपाक वयता तेन्ना. ताका लागून न्ही अशें करून तुमी जर हें केलें न्ही तासून जर कुडके करून अशें करून डब्यान घालून दवरलें न्ही 15-20 दीस कांय जायना तशेंच उरता बरें. अशें बरें एअरटायट कंटेनरां घातले जाल्यार टिश्यू पेपर जावं कपडो घालून.
निवळ करता तेन्ना सामको काळोख जाल्लो. तर आता येयलो भायर वाऱ्या सकट पावस दार बीर सगळें ओपन जालें. मोबायलाचेर बरें ब्रायट दिसता नाजाल्यार एक्चुली बरो काळोख जाला भायर. वारो बिरो सुटला हो ना हांव हेका फोन केल्लो 7 बी पावतलो दिसता हो. पळोवया केन्ना पावता तो येयलो की मागीर पुजा करपाक जाय. म्हणटालो हो की तूं करून घे अशें म्हणून पुजा आपल्याक सपोज लेट. हो म्हणटालो म्हाका पुजा जी आसा पळय ती तूं करून घे अशें म्हणून. म्हणल्यार आपल्याक लेट बीट जालो जाल्यार. पण हांवें म्हणलें ना तूं यो मागीर हांव पुजा करता अशें म्हणून. पुजा करपाक म्हाका तो नाका बट पुजा हांव करून घेतलें सगळें सामान बिमान काडून जाल्यार. बट तो नासतना करपाक बरें जालें. घरान सगळे मनशां अवेलेबल आसल्यार बरें दिसता न्ही अशें देवाचें कितें करपाक म्हणून म्हटलें हांवें तूं यो 7 म्हणल्यार पाव हांव करता म्हणून मागीर तूं येतकीर पुजा. पळोवया कितल्यांक पावता तो. सो हें सगळें फाटलें काडून दवरता आनीक मुखाल्लें जें कितें आसा ती तयारी करून घेता. न्हावन बी रेडी रावता. हो येयले की रोखडीच पुजा बिजा करपाक मेळटली न्ही म्हणून. सो पावस बी चालू जाला. लायट वतली आतां. वारो मारलो की लायट आमची रोखडीच वता. सो एक्स्ट्राच्यो ज्यो लायटी पेटयल्या त्यो बंद करता आनी मेळटा तुमकां मागीर थोड्या वेळान. म्हाजी न्ही जाली सगळी तयारी. हांव रेडी बी जालें आनी वायल न्हेसलां हांवें. सो खूब जाणांनी म्हाजे वायल बी पळयल्ले आसतले. लास्ट इयर बीन एका न्हेसलेलें दिसता आय थिंक आयतार पुजयता आसतना कितें तरी. सो तेच वायल न्हेसलां आनी बेगी बेगी रेडी जालें न्हावन बीन. टायम न्ही आतां हांगासर 7:15 जाल्या आनी उदो जाल्ली म्हाजी तयारी एक्चुली. बट रावलें मातशें वेट केलो. हो बी येवं नाशिल्लो फर्स्टींग म्हटल्यार. आनी सेकंडींग म्हटल्यार भायर न्ही मातसो काळोख बी जावपाक जाय न्ही अशें म्हणटा न्ही दिव्याची जेन्ना पुजा करता पळय तेन्ना न्ही मातसो भायर झिळमिळ असो तरी जावपाक जाय अशें म्हणून. जेन्ना मातसो काळोख असो जाता पळय तेन्नाच दिव्याचे पावर जो आसा पळय न्हू तो बरो हें जाता अशें म्हणून एनर्जी बरी मेळटा अशें म्हणून. सो ताका लागून मातसो वेट केलो आनी आतां मातसो काळोख जावपाक लागला. देवाक वात लायल्या आनी आतां न्ही हांव देवाची हेजी दिव्याची पुजा जी आसा पळय ती करपाक स्टार्ट करता. देवाचेच येता तोंडाक. मेन थिंग तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हांव न्ही डिटेल कांय शूट करपा ना. इन अ शॉर्ट वे शूट करता आनी हें बीन सांगता की हांव न्ही डिटेल पुजा करना. जशी म्हाका जमता जशी म्हाका पडटा पळय तशेंच हांव बारीकशें करता. सो एवरी इयर जशी करता तशी अंदूय बी करता. इफ सपोज एक्स्ट्रा कितें तुमी करता बी जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करून सांग. कित्याक लागून देवाची पुजा ती आपणाक जशें पडटा आपल्याक जशी मान्य आसा पळय न्हू तशी करून करपाची. सो चलात तर या पुजा करपाक स्टार्ट करूया. जशें की तुमकां हांवें आतांच सांगलां पळय न्हू त्याच प्रमाणे परत एकदां रिपीट करता की पुजा जी आसा पळय न्हू ती हांव अशी डिटेल जशी करतात पळय न्हू युट्यूबार जशें सांगतात बीन पळय न्हू त्या प्रमाणे हांव डिटेल अशी न्ही पुजा करना. म्हटल्यार ते कणकेचे दिवे उकडून बीन त्या प्रमाणे हांव करना. जशी पळय नॉर्मल सिंपल पुजा आसा जशी म्हाका समजता आनी जशी म्हाज्या मनाक पडटा पळय न्हू त्याच प्रमाणे न्ही हांव हांगासर ही पुजा जी आसा पळय न्हू ती करून घेता. तर तुमकां इन शॉर्ट वे सांगता की हांव कशी करता ती पुजा. सगळ्यात पयलीं न्ही पाट किंवा धाकटीची चवय आसता पळय न्ही आमची ती घेवपाची आनी त्याच्या पोंदाक न्ही हांव रांगोळी घालून घेता. कसलेय पुजा आसूं जेन्ना पळय तुमी पाट दवरून पाटाचेर कसली पुजा करता पळय तेन्ना पोंदाक न्ही पाटाचेर रांगोळी ही घालूंकूच जाय कंपल्सरी आसता. आनीक रांगोळी घेवन बसले पळय न्हू तेन्ना हांव कलर्ड रांगोळी जी आसता पळय त्यो आनी डबो घेवपाक विसरलें. सो धवी रांगोळी जी आसा पळय न्हू तोच डबो घेवन हांव बशिल्लें. तर म्हटल्यार आसूं परत आनी उठपाक नाका आनी देवाची पुजा करपाक अशें एकदां बसलें की उठोवक जायना अशें म्हणलें. आनीक जे पळय हळद पिंजर आशिल्ली पळय न्हू तीच घालून न्ही कलरफूल रांगोळी केली म्हाजी. ताका म्हळ्यार हळद पिंजरी बी जाली कलर बी जालो आनी मागीर फूल बील घातलें. सगळे दिवे दवरून घेतले. दिव्याच्या पोंदाक तांदूळ घातल्या थोडे थोडेशे अशे तांदूळ घालून तांदळाचे दिवे जे आसा पळय ते दवरप हांव दवरिता. आनी सो ते तेल जे आसा पळय दिवल्यांतले गळोन कपडो जो घातला पळय न्हू पोंदाक तो पिड्यार जावपाक जायना म्हणून पान दवरला तांदळाचेर आनी दिवे दवरून पेटोवन उजवात आनीक पणटेन न्ही तेजी आरत करून घेतल्या. पयलीं फूल कुकुम केले दिव्याक आनी मागीर ही आरत करून घेतली आनी नैवेद्य दाखयलो. जे कितें फ्रुट्स तुमचे कडेन अवेलेबल आसा ते कितें दाखोवपाचें अशें गोडशे बसून कितें करून दाखयल्यार जाता. लास्ट इयर बी हांवें गोडशे केल्ले तर आतां फ्रुट्साचोच नैवेद्य दाखयला. आनी अशे तरेन न्ही हांवें म्हाजी बारीकशी पुजा जी आसा पळय ती कंप्लीट करून घेतली. हेका बी म्हटलें मागीर तूं बी पांयां पडून घे अशें म्हणून. सो दोगांयनी पांयां बी पडून घेतले आमी. तर अशाच रितीन न्ही हांवें ही हांगासर सादी सोपी आनी सिंपल अशी पुजा जी आसा पळय ती करून घेतली. सो तेच्या नंतर आनी मागीर कांय शूट केलें ना. मागीर होच आमचो नॉर्मल जेवपाचो खावपाचो रुटीन आनी मागीर श्रावण लागता न्ही नेक्स्ट डे. सो क्लिनिंगाचें बी सो काम आशिल्लें ताका लागून हेज्या मुखार आनी कांय शूट केलें ना. चलात तर हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक परत एक दीस मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर.
तो मेरेन माझे व्हिडिओज असेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाकात. चॅनलाचे नवे आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्राईब करात. मेळ्यात फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.